वाडटे रस्ते अपघातावेल्यान काँग्रेसीन MVR कंपनीचेर फोग काडलो। गोंयांत हे कंपनीचें काम सुरू आसतना जायत्या जाणांचो रस्ते अपघातांत जीव गेला। अशें आसतनाय सरकार ओगी आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। वास्को नाफ्तेची लायन फोडली, मुख्य उदका पायपलायनूय फोडली। अशें आसूनय सरकार MVRाचेर कित्याक कारवाय करिना म्हूण अमित पाटकार विचारता। पेडणे ते दाबोळे धरून फोंड्या मेरेन MVR कंपनीच्या कामां सुरू आशिल्ले सुवातेर मनशांचे जीव गेल्यात। ताका लागून ह्या कंपन्यांच्या संचालकांचेर कारवाय करची म्हूण अमितान मागला। 30 जानेवारी वो ताणे म्हणलो सरकाराचो जावय M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून जी कंपनी आसा ताणे 30 जानेवारी मेजर पाइपलाइन लाइन बस्ट केली। गोंयकारांचे नशीब आणि दाबोले आणि त्या वाठारांत लावपाचे लोकांचे नशीब बरें की त्या दीस त्या लायनीन फ्युएल नाशिल्ले म्हणून ताणे व्हडलो डिझास्टर ते जावपाचो। ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 17 एप्रिलाक दाबोले जंक्शनाचेर MBS जंक्शनाचेर ताणे मेजर लायन उदकाची जी आसा पळय ती पंक्चर केली। 2 दीस शेगीत 2 दीस ताणे उदकाची लायन थंय पंक्चर केली। ताचेर कांयच एक्शन जाली ना। आमचे तिनूय मतदारसंघाचे आमचे फुडारी आमचे ब्लॉक अध्यक्ष हांणी वचून थंय कंप्लेन दिल्ली, आवाज उठयल्लो, कांयच एक्शन जायना। ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 4 मार्चाक जे विशाल मेगामार्ट आसा ताज्या मुखार एक गोंयकार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो स्वप्नील चिंदारकर हाजो जीव गेलो। कित्याक लागून गेलो? कित्याक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टर M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड हाज्या नेग्लिजन्साक लागून बॅरिकेडिंग ताचेर पडलें आणि ताजो जीव गेलो। ताबडतोब आमचे थंयचे सगळे हे फुडारी तांणी वचून 6 मार्चाक ही कंप्लेन थंय फायल केल्ली स्थानिक पुलीस स्टेशनाचेर। सांगिल्लें की ह्या M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडाचेर सक्त कारवाई जावची, ताचेर सक्त जे सेक्शनां आसा ती लावची, कित्याक गोंयकाराचो जीव गेला। हे केन्ना आता 4 मार्चाक। पूण हे सरकार पुलीस डिपार्टमेंट ह्या बीजेपीच्या जाव्याक वाचोवपाक म्हाका दिसता मुखार सरिल्लें।